नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि अदिती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। गोंयांत पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान पर्यटकांक त्रास दिवपी रस्ते कुशीच्या टावटिंग आणि बेकायदेशीर वेवसायांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी पुलिसांनी दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि न्याय आणि समता मुद्द्यांचेर बायलांक आरक्षण दिवपाचे विधेयक लोकसभेत केला मंजूर। मागास वर्गातल्या बायलांक खातीर आसतलें खासा आरक्षण 2029 उपरांत ही बायलां पावतली विधानसभा आणि लोकसभेत, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। कारापूरच्या दावोस्कर वाड्यावयल्या श्री कुळमाया देवीची होमखणाची जात्रा मनयली व्हडा उमेदीन। मंगळारा मध्यानराती देवीचो कळस देवळा भायर काडल्या उपरांत जालो कौल। गोंयांत वाडत वचपी गुन्यांव आनी बेकायदेशीरपणाच्या वावराक लागून पातळा खवदळ। गोंयांत कोणाकूय कसलोय बेकायदेशीर वेवसाय करपाक मेळटा काय? मंत्र्यांक हाचेर विचारात प्रश्न, सांगता आमदार विजय सरदेसाय। श्रीगांवचे लयराई देवीचे जात्रेक दुकानां घालपा खातीर आयोजीत केल्ले पावणेक जालो मातसो बोवाळ। मात पावणेक खाचे आनी हेर वेवसायिकांकडल्यान मेळ्ळो बरो प्रतिसाद। आणि दवर्ले वाठारांतल्या उक्त्या कालव्याक लागून लोकांनी उक्तायला हुस्को। फाटल्या दिसांनी लोकांक बुडून मरण आयिल्ल्यान प्रशासनान बेगोबेग काडचो उपाय, थळाव्यांनी केले मागणी। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि न्याय आणि समता मुद्द्यांचेर बायलांक आरक्षण दिवपाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर केला। देखून बेगीनच कायद्यात बदल करून हे आरक्षण लागू जातले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तशेंच हातूंत मागास वर्गातल्या बायलांक खातीर खासा आरक्षण आसतलें आणि 2029 उपरांत मागासवर्गीय बायलां विधानसभा आणि लोकसभेत पावतली अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगले। ऐकात। बाबासाहेबांच्या कॉन्स्टिट्यूशनात आज एक नवीन अमेंडमेंट करून समता या सकयल आम्ही म्हणतात की न्याय आणि समता महिलांक सुद्धा समान हक्क दिवपा खातीर एससी रिझर्वेशन्स त्यांना आम्ही म्हणतात की विधानसभेत लोकसभेत मेळ्ळे, बट महिलांक रिझर्वेशन जे मेळूंक जाय आशिल्ले बाबासाहेबांचे स्वप्न हे त्यांना आशिल्ले। स्त्री आणि पुरुष ही समान आसा, आम्ही सगळे हिंदू बांधव आसात, हे आम्ही एकत्रित आणि समाजात रावपाक जाय। आम्ही जातीभेद हो नष्ट करपाक जाय आणि तेकाच लागून तांच्यांनी आपले पूर्ण आयुष्य हे ह्या समानते खातीर वेचले आणि तातूंतलें एक पाऊल आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी मारून 33% रिझर्वेशन दिवपाचें बिल आता लोकसभेंतल्यान पास जालें आणि आता ताका अमेंडमेंट हाडून येताच्या 2029 आमकां 33% रिझर्वेशन्स महिलांच्या खातीर सुद्धा आणि तितूनय बी महिलांनी सुद्धा परत एससी आणि एसटी हांकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय। म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या, हाचो विचार करता आसतना आमची एखाद्या मागासलेल्या समाजातली भयण सुद्धा त्या लोकसभेत पावपाक जाय हाची तयारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्ली आसा। कारापूरच्या दावोस्कर वाड्यावयल्या श्री कुळमाया देवीची होमखणाची जात्रा व्हडा भक्तिभावान मनयली। देवीचो जयघोष करीत धोंड भक्तांक सयत देवीन अग्निदिव्य केले।
ही आमची जात्रेची परंपरा खूप वर्सां जाली. आमची जात्रा जाल्यार पयलीं आमचे जाणटे आमी अशें आयकलां जाणट्या पासून आमच्या एक राखण्यांनी हे तयार केली जात्रा म्हणजे अशी बश्टो असो गुणो घेवन ताका तेन्ना फुलां गावून हाडली. मेण कुंब्याची अशी फुलां कशी माळा कश्यो गावता त्यो घालून ते नाचयत सकयल अशें आमचे धरी कडेन दिसता. मागीर परंपरेन तांकां असो एक भास जालो की देवानूच तांकां हें दिलें की देवळे कडेन जात्रा करा अमखंड हांगा करा असो तांकां एक भास जालो जाणट्या. अशें आमी सांगता तें आयकता आनी मागीर ते इल्ले इल्ले अशें म्हणजे वाडयले. आतां हे भुरगे तयार जाले, भुरगे सुदारले, तशीच भुरग्यांनी इल्ली इल्ली बरी आतां जात्रा हे जाता. बरो उत्सव, मोठो उत्सव आता एक नामांकीत अशी जात्रा जाता ही आमची माऊली कोण मागीर जात्रा म्हणून आतां फामाद जाल्ली आहा. खूब धोंड रावता बी. साधारण कितले धोंड रावता आता? धोंड समज शेकड्या बरी कितें जाल्ले आतां. पयलीं अवघी 4-5 जाण कोण अशें वता. आतां भुरग्यांनी उमेद वाडयली. देवूळ जालें आमचें तयार, स्थापना केली, देवूळ बरें जालें. तशेंच भुरग्यांनी उमेदीन आतां हे केलें. तशेंच देवान तांकां हे दिवची बुद्ध दिवची. तिणी देवनी दिल्या बुद्ध ती. आणि साधारण ते धोंड आसा ते कितले दीस एकवत पायतात? 5 दीस एकवत पायटा. एक कडेन रावून ते सगळें हे करून घरा कडेन ताका वचना. क्लबान थंय रावून ते रावून बिनी तेच जितात अशें. डेली धरी नातात येतात आनी ते सामके शुद्ध अशें रावतात. कोण आनी भितर आमी अशें आनी कोण तांकां मिक्स जायना. आणि होमकाराची परंपरा आदी पासूनच आसा? पयलीं पासून होमखणाची परंपरा आसा. पयलीं बश्टे चुट्टा न्ही अशें करीत तेन्ना लांकडां बी आतां मोठे हे करून लांकडां हाडून बरें मोठे होमखण करून एक उत्सव करतात आतां. म्हणजे तुमचे जात्रेक शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आसा? शेकड्यांनी आमी आयकूय सारकें जाणा सारकें कशें. म्हणजे आता ही दबाज्यान जाता? दबाज्यान, मोठ्या दबाज्यान जाता. लोकूय भरपूर जाता, बरें हे करता. लोकूय बरें जाता, बरी फेरी जाता पडटा आतां. म्हणजे सगळें जाल्या उपरांत मागीर न्हांवन धुवन बी मागीर होमकारांसून निमाण होमखणांसून वयता. देवी हांगासून धरी वचोन थंय न्हांवन घेवन मागीर देवी होमखणांसून वयता. आनी मागीर नाटक जावन जाता. मागीर दशावतारी नाटक जाता. गोंयांत वाडत वचपी गुन्यांव आनी बेकायदेशीर वावराक लागून राजकारण गरम जाला. गोंयांत कोणाकूय कसलोय बेकायदेशीर वेवसाय करपाक मेळटा काय? विजय सरदेसायान सरकाराचेर खर टिका करून प्रश्न केला. बागा वाठारांतल्यान आयिल्ल्या व्हिडिओ उपरांत हो वाद आनीकूय वाडला. गोंय, यूपी, बिहार, एमपी यांच्या बरोबर सर्त करता वय. ह्या घडणुकांक कोणाचो आशीर्वाद आसा? ह्या घडणुकेचेर मुख्यमंत्र्यांकडेन जाप मागात, आमदार विजयचे थेट म्हणणे. मजगती ह्या प्रकरणा संदर्भाची केस क्रायम ब्रांचान नोंद केल्या. ये गोवा है, यहाँ सब चलता है अशी उतरां कांय वर्सां सावन गोंयकारांच्या कानार पडपाक लागल्या. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था सामकी इबाडल्या हाचे जिवे उदाहरण आमकां ह्या नादी हरमल वाठारांत शिनळकी वेवसायांतल्यान पळोवपाक मेळिल्ले. आतां परत एक फावट बागा पळोवपाक मेळिल्ल्यान लोकां मदीं खवदळ पातळ्ळा. राज्यांत बेकायदेशीर वेवसाय आनी गुन्यांव वाडत आसात आनी ताचेर प्रभावी कारवाय करपाक प्रशासन अपेशी थारता असो गंभीर आरोप विजय सरदेसायान केला. बागा वाठारांत उजवाडाक आयिल्ल्या व्हिडिओचो उल्लेख अजून मेरेन ह्या प्रकाराच्या लोकां आड कारवाय कित्याक जावंक ना असो प्रस्न केलो. तशेंच गोंयची तुळा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशा कडेन करतना राज्यांतल्या कायदो आनी सुवेवस्थेचे परिस्थिती विशीं हुस्को उक्तायला. मजगती पर्यटन मंत्री आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार गोंयच्या पर्यटनाक चालना दिता आसतना अशा घडणुकांचो राज्याच्या प्रतिमेचेर परिणाम जातलो असो भंय आसा. गोंय सारकिल्ल्या पर्यटन राज्या खातीर सुरक्षा आनी कायदो आनी सुवेवस्था हे खूब म्हत्वाचे विशय. आता ह्या आरोपांचेर सरकार कितें पावलां उबारतात ते पळोवप म्हत्वाचे थारतले. आणि गाळप पुजणार म्हणतो सारखे सकाळी जाता उरला कितें दुसरे फकत उरला इतले की पोलीस स्टेशनाच्या भायर रावन पणजेची बरी हेरिटेज बिल्डींग जी आहा पळय आमची पोलीस स्टेशन ताच्या भायरूच ती उबी रावना. ती कशी तितले फुडें आमचे विकास जावपाची गरज आहा. अशें बी कितें सरकाराची येवजण आहा जाल्यार आमी चॅक करूंक जाय की आमी कित्याक आमी रशियेक वतात, आमी काझाकिस्तान वतात, आमी जगार जेन्ना जंय गोंय नांव आयकूंक ना थंय आमचो टुरिझम मिनिस्टर गोंय पॉप्युलरायज करपाक भोंवता आनी थंयच्यान मागीर ही येतात आनी गोंयाक सेवा दितात. कितें कळ्ळें न्ही? दीस हॉट शॉट्स दे आर हॉट शॉट्स. दे टॉक इन टर्म्स ऑफ शॉट्स and they also must be having shots in the night. So yeah, शॉर्ट्साचेर जी ट्रेड चल्ल्या गोंयांत ताजेर म्हाका सांगता पाहिजे कितें एक्चुअली ते घालपाक पसून म्हाका लज दिशिल्लें आनी ते आमच्या पक्षाच्या नांवांतल्यान घालूंक सोदी हांव म्हज्या नांवार जावंक जायना. पूण
मागीर कितें जाता पक्ष म्हणल्यार इट बिकम्स अ बिग ह्यूज थिंग. हांव एक मनीस आय शुड बेर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. इट इज बीन ऑन अ video has been recorded by a responsible journalist and the government has not denied this. So खूप वस्तू गोंयांत हे दिसांनी जावपाक लागल्या ह्यो विचित्र जाल्या. सो गोंय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार असले गांवा कडेन कॉम्पिटिशन लायता हे सगळे हातून कळ्ळें तुका न्ही. सो एकदां हांवें म्हणिल्लें की थोडे ट्युरिस्ट जे गोंयांत वायट नांव दितात तांकां हांवें एक पर्टिक्युलर टर्म म्हणिल्लो. तेन्ना म्हणजे सारकें व्हडलो इश्यू जाल्लो. म्हणजे एफिजीज लाशिल्ल्यो परते भितून म्हाका म्हणून अशी हेशी येता. पूण कितें जाता 3-4 वर्सां एजीन हांव व्हड जालां नाका तिका गोडसे म्हणून म्हणना. बट अदरवायज दे डिजर्व दीस दॅट पर्टिक्युलर टर्म दॅट आय हॅड यूज्ड एट दॅट टायम. सगळें जाता ते सरकाराक दिश्टी पडना आणि सगळें जाता विदाउट प्रोटेक्शन. काय सगळे मेन्यू कार्डात येता रे. सरकारचो मेन्यू कार्ड आहा, ही फॅसिलिटी हे पयशे सगळे ते पयशांक फॅसिलिटी आसतली. विदाउट प्रोटेक्शन दीस कॅन नेवर गो. फातोर्डा कर तूं सांग. फातोर्डा हांगा उबे रावन सांग ते बायलेक आनी सांग म्हणून आपले हे इतले म्हणून रेट. आमी ताका रोखडेच जाग्यार हाडटात. पुलिसान हफ्ते घेतले म्हणून आमी जाग्यार हाडटात. आमी आमचे कायदो हातांत घेवन जाग्यार हाडटात. थंय कितें तरी आसतलें प्रोटेक्शन. नाजाल्यार हें कशें जावंक शकता. तुम्ही रेलेवंट मिनिस्टराक प्रश्न करा मरे कितें काय म्हणून कितें चल्लां काय म्हणून. सरकार तुमी वस्त गोंयांत आहा काय म्हणून विचारप लागता. म्हाका कळना हें कितें तें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेक दुकानां घालपा खातीर आयोजीत केल्ले पावणे खाजेकार आनी हेर वेवसायिकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. मंगळारा देवस्थान समितीन पावणी घेतिल्ली. ह्या वेळार मातसो बोवाळ चडलो जाल्यार पावणी सुरळीत जाली. जिल्लोधिकाऱ्यांच्या निर्देशाप्रमाण अंदू शिरगांवच्या लयराई जात्रे वेळार दुकानांचे फेरयेचेर कडक निर्बंध घातल्यात. जात्रेच्या पयल्या दिसा लयराई देवीच्या देवळा फाटल्यान 25 आनी होमखणा पासून कांय अंतराचेर 9 मेळून 34 दुकानां घालपाक दितले. ह्या दुकाना खातीर निश्चित केल्ल्या जाग्यांची मंगळारा पावणी जाली. एका मनशाक 2 दुकानां घेवपाक मनाय केल्या. दुकानां घालपा खातीर आयोजीत केल्ले पावणे खाजेकार आनी हेर वेवसायिकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. मात ह्या वेळार मातसो बोवाळ जालो. पळयात. अंदू कितें आशिल्लें अंदू तेंच्यांनी कोणाकूच दुकानां दिवचें ना म्हणून सांगलेलें. मागीर तरी तेंच्यांनी थोडी दुकानां एडजस्ट केली आनी तेजी पावणी केल्या. आतां पावणेक आमी जमल्या सगळ्या हांगा आनी पावणी वर्साचे डबल रेटीन गेल्या. कित्याक दुकानां कमी आसा आनी लोक चड आसा. ताका लागून आमी कितें इतले वर्सां येता न्ही आमची जवळ जवळ 3री जनरेशन हांगा येता. म्हणून आमकां तें सोडपाक अशें बरें दिसना. इतले वर्साचें गॅप पडटा आनी वर्सां सायबिणी पांया कडेन येता पळय तें मनाक बरें दिसना. म्हणून आमी जावं ती मातशें म्हारग जावं म्हणून घेतल्या. लास्ट मागीर ती जी ग्रुप आहा ती आमकां सांबाळून घेतली. ती इतले वर्सां घेतात ती सांबाळून घेतली. ते आशेन आमी आसा. तुमचे स्टॉल कसले खाज्याचे म्हणजे पयलीच पावणी तुमी घेतले. पयलीं म्हणल्यार 1 नंबरान सुरू जाल्ली. ती पयलीं सगळी म्हारग कोण घेवना. मागीर 10 नंबर अंदाज घातली आनी म्हाका मागीर ती पयली पावणी म्हाका मेळ्ळी. खंय शॉप लाय म्हटल्यार आमकां आतां वयर खंयच्या जाग्यार लाय म्हणटा शॉप. हांगा आतां ट्रान्सफॉर्मर पॅनल आसा पळय हां देवळा फाटल्यान. देवळा फाटल्यान सगळे देवळा फाटल्यान दिल्या प्लॉट हे. अशें फुडें कांय ना. फुडें कांय ना. सगळे वयरूच ते आयडेंटिफाय केल्या सरकारान आनी ते मार्क केल्या. लयराईच्या जात्रेक बोवाळ चल्ला आनी आयज जाग्यांची पावणी जाल्या. त्या प्रमाणे थोड्या लोकांनी जागे घेतल्या. पयलीं बोवाळ जाल्लो की कांयच फेरी दिवचे ना म्हणून सगळ्याक पॅनीक जाल्ले. पण आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन कमिटीन तशेंच जे कमिटी जी नेमीत केल्ली आसा डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन थोडोसो जागो अलॉट केला.
थोडी शॉपां जातली, पण देवळाच्या फाटल्यान तो जागो आसा, त्या प्रमाणे सगळ्यांनी पावणी घेतल्या आणि तेच्या खातीर हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. शिरगांव वर्सानोस मांड लायताले, आमी थंय लायताले सकयल देवळा सकयल फुडें, पण परत स्टॅम्पेड जाल्ल्या कारणान ते जागे सगळे कॅन्सल केले न्हू प्रशासनान. सो न्हू तेंच्यांनी पावणेचे जागे वयर केले, हांगासर देवळाच्या फाटल्यान ते पिपळाचें झाड आसा थंयसून ते वयर आनी अर्दे सकयल अशें करून ते वयर 10 आनी सकयल 15 अशे 25 जागे खाजेकारांक लागून तेंच्यांनी स्पेशल केल्या. सो आमी ते आतां पावणी हांगासर चालू आसली, पावणी हाडल्या थोड्या लोकांनी, जशी जशी परवडटा तशी हाडल्या. म्हणून ती पावणीच्या हें जाला म्हणून थोड्यांक म्हारग पडलां, पूण जावं देवाच्या नांवा कडेन आतां कितें जाता तें देवीन आमकां राखपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दवल्ली वाठारांतल्या उक्त्या कालव्याक लागून नागरिकांच्या सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला. ह्या दिसांनी न्हावपाक कालव्यांत गर्दी जाल्ल्यान अपघात जावपाचो धोको उक्तायला. फाटल्या दिसांनी घडिल्ल्या दुर्दैवी घडणुकांचो उल्लेख करून अशे अपघात परतून जावचे न्हय हे खातीर प्रशासनान बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या. पळयात. आम्ही सध्या आसा दवल्ली पंचायतीच्या फाटल्यान धाकटो कॅनल आहा पळय थंय आहा. आनीक आयज म्हाका सकाळी फोन आयिल्लो, सकाळी म्हणजे 11 साडे 11 हांव दवल्लेचो एक्स सरपंच, आतां प्रेझेंट पंच. फोन आयिल्लो आनीक म्हाका सांगपाक लागले हांगा भुरगे न्हांवता म्हणून, हे उदकान न्हांवता आनीक उदक फूल आसा म्हणून. जेन्ना थिंगा कितें वायट घडणी घडपाक शकता अशें म्हणून तेणी म्हाका सांगलें ते भुरग्यांक सांग आनीक हांगा न्हांवनाका म्हणून सांग. जेन्ना कितें वायट घडणुकी घडली आमच्या गांवांत घडटली अशें, आनी अशी खूब बॉडी मेडिल्ली आहा हांगा. म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांक येवपाक ना जावन हांगा गेट घातल्यार बरी म्हणून. WRD कडेन रिक्वेस्ट आहा म्हजें हांगा गेट घालची म्हणून. कित्याक हे भुरगे येवन उदक न्हांवता, जर वायट कितें घडोंक शकता. हांगा कडल्या वर आमगे अंडरग्रावंड कॅनल गेल्लो आहा, जेन्ना थोडो ओपन आहा मागीर तो क्रॉसिंग रेल्वे ट्रॅकाक लागून क्रॉसिंग गेल्लो आनी हें उदक टायटली वेर्ना वता, पंपिंग करून वेर्ना वता. जेन्ना हे गव्हर्मेंटान हाजेर थोडी दखल घेवची आनीक हे वेस्ट कितें येता तो उदकान हांगा येवन जाळीक लागिल्लो आसता तोय एक टेंडर करून क्लीन करचो, सायडीचो कॅनल क्लीन करचो. कित्याक हें उदक कंटिन्यू फ्लो जाता. जेन्ना आमच्या गांवांत आमकां शेताक बी उपकारता ते थोडे शेताक बी दिता. आनीक हे वायट घडणुकी नाका म्हणून आमी गव्हर्मेंटान दखल घेवची आनी जाता तितले बेगीन ती गेट घालची. जेन्ना काम चलता गव्हर्मेंटाचें तें बेगीन करचें. भाजपान जेन्ना आपल्याक मडगांवांत हाडलो तेन्ना पेडणेच्या लोकांनी आपल्याक अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढपाक सांगिल्लें. तशेंच आपल्याक वेंचून हाडपाक तयार आशिल्ल्याचे लोकांनी आपल्याक सांगिल्लें, पूण आपणे पक्षाच्या निर्णयाक पाळो दिलो आनी आपूण मडगांवां गेलो. आपल्याक न्हयकारिल्लो असो दावो आमदार प्रवीण आल्लेकर करता तो सारको न्हय. आपल्याक लोकांनी रिजेक्ट करूं ना. आल्लेकारा सारके लोक हांगा फक्त धंदे करपाक आयल्यात अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकर सांगता. आयका. बाबून ह्या मतदारसंघान गेली 25 वर्सां काम केलां, एक्सपिरियन्स आहा आनी आमकां हेजे भितरलो अनुभव आहा. आनी हो मतदारसंघ गेली 4 वर्सां सारको फाटी उरलो म्हणून बाबूक स्टॅप दिवपाक. आज ह्या मतदारसंघान कितें करिनासतना हांवें दवरला हें जबाबदारी. आनी जे कामां केल्या ती फुडें व्हरपाक हेंच्या कडेन जायना. ह्या प्रवीण आल्लेकरा कडेन हो सिर्फ धंदो करपाक ह्या मतदारसंघान आयला. ह्या मतदारसंघान हांवें जी सेवा केल्या ती प्रामाणीकपणान केल्या म्हणून लोकांनी म्हाका 4 फावटी निवडून हाडलो. आनी जेन्ना BJPन म्हाका मडगांव धाडलो, लोक म्हाका कितले तरी म्हणटाले की बाबू तो इंडिपेंडंट रावपाक आसलो. म्हाका लोकांनी रिजेक्ट करूं ना. हांगा लोकांनी म्हाका निवडून दिताले लोक, पण BJPन म्हाका हांगा मडगांव धाडलो म्हणून थंय पावलो. आनी हो आल्लेकर जो म्हाजे आरोप करता की बाबूक रिजेक्ट केलो म्हणून, बाबूक रिजेक्ट करूं ना. बाबूच्या फाटल्यान लोक आसात. हे जे मनीस आसात आल्लेकर असले, हे मनीस सिर्फ धंदो करपाक हांगासर आयल्या. गोंयांत खणकाम सुरू जाल्ल्यान आतां ट्रक मालकांची अपेक्षा आनी मागण्यो मुखार येवपाक लागल्यात. मंगळारात सावड्डे वाठारांत चल्ले ट्रक मालकांचे बसकेत रोजगार, उरिल्ली शुल्क आनी आर्थीक अडचणी हे प्रश्न मुखार आयल्यात. ही मागणी नेमकी कितें आनी सरकारा कडल्यान खंयच्यो अपेक्षा उक्तायतात पळयात पुराय बातमी. आनी एक मुद्दो आमी कंपनी कडेन मांडलो म्हणजे कमिटी कडेन. आमी आतां ज्यो आमची गाडी बंद आसात तांकां आतां नाल्यार एक 50,000 आमचे हितू अकावंटाक घालचे.
कालचे ह्याच पद्दतीन की कंपनीच्या नांवार आमी ते कितें टॅक्स जावं इन्शुरन्स आहा ते भरतले. फाल्यां जर काम कितें अशें तशें जालें जाल्यार तेगे पयशे ते हितूंक आमी गाडयेक ते यूज करताले अशें म्हणून आमी ते कंपनीक डिमांड केल्लो. पूण तोय तो कंपनीन आमकां तो लागीं केलना ते आमी ते करूं शकना अशें म्हणलें आनी आमकां तेणी भायर दवरले. आयज आमचें डिस्कशन म्हणल्यार कॉमेंटोन आमकां म्हणल्यार एक रकाद दिलो की कॉमेंटोन ट्रान्सपोर्ट चालू करता म्हणून. ते तांकां कमिटींग आमकां आयज आमकां मिटिंगाक आपयल्ले. पूण तें डिस्कशन जालें की ट्रान्सपोर्ट कसो चालू करपाचो. ते आमी तेंचे कडेन थोडे एक विशय मांडले जे पयलीं जे आमगेले इश्यू आसले हे ग्रीन टॅक्साचे 10-50 रुपया चार्जाचे आनी कसले इश्यू ते आमगे सॉर्ट आवट जाले काय ना. पूण तेजे जर विशय आमी जर विचारलो जाल्यार ते म्हणटा आमगेले एकूय आमगेले सॉल्व जालें ना. म्हणटकीर आमी थोड्यांनी कितें म्हणलें तशें जाल्यार तुमी चालू कित्याक करतात जाल्यार ते कितें म्हणपाक लागले आमी टॅक्स भरला आमी ड्रायव्हर हाडल्यात आमी गाडी मेंटेनन्स केला. हांवें म्हणलें गाडी मेंटेनन्स केल्या टॅक्स भरल्या सगळें भरलें पूण टॅक्स ग्रीन टॅक्साचो इश्यू म्हणल्यार आमगेलो अजून जालो ना. तुमी कशे पद्दतीन चालू करतात ना आमगे सगळ्याक गाडी चालू आसा न्हू म्हणटकीर आमी काय ट्रान्सपोर्ट चालू करतात. म्हणटा आमगेलो ओपोज जितलो आसलो आमी तांकां विचारलें कितले म्हयने काम मेळटलें ते म्हणटा 1 म्हयनो काम मेळटलें आनी मागीर म्हणपा पावसांत बंद. आमी म्हणलें 1 म्हयन्या कामाक लागून ट्रान्सपोर्ट कित्याक चालू करया. त्या 1 म्हयन्या लागून आमकां ड्रायव्हर हाडचे पडले टॅक्स भरचे पडले बाकीच्यो कितल्यो फॉर्मेलिटी आसा त्यो करपाक पडल्यो. त्यो करचे परस आमी पावस जातकीर आमी चालू करया हो विशय आमी मांडलो जाल्यार कोण आयकोपाक तयार ना. ते म्हणटाकीर आमचे टॅक्स आमी भरलेले आमी चालू करता. तेच बरोबर आमकांय ते आमकां चालू करपाक आमकांय मागीर हें मेळटा. म्हणजे सगळें चालू करताना आमी कित्याक बंद करया. पूण आमी चलयतले जायत जाल्यार आमकां लॉस करून तें चलोवचें पडटा. सो पयलींचे जे प्रॉमिसीस आसलेल्यो त्यो सीएमान केल्या तुमच्यो पयलींचे प्रॉमिस आसले तो आमगे अजून एकूय फुलफील जालो ना. ग्रीन टॅक्सा तर अजून काही आमगे इश्यू तो तसोच आहा तो पेंडींग आहा तो आमगे कांय हें केलें ना. बाकीची रेट कितें आहा पळय रेट कितें म्हणटा 20 रुपया आमकां कितें दिल्या आनी डिझल आमकां मार्केट रेट. पूण तशें पळोवंक गेल्यार आमकां तेजे 200 रुपया कितें तरी प्रॉफीट जाता. 200 प्रॉफीट जालें जाल्यार ते सगळे आमगेले जे आतां मेंटेनन्स जे जाता गाडयेचें जे स्पेअर पार्ट्स म्हण बाकीचें तें तुका हाय वाडलेलें आहा ते तितूंकच वयता. प्लस आमकां जाल्यार 200 रुपया फायद्याचो आनी 200 रुपया आमकां एड करून ती गाडी आमकां चलोवची पडटा. ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणटालो कितें जाल्यार आज ही मिटींग आमी कॉल आउट केल्ली ती फॉमेंतो ट्रान्सपोर्ट खंय तरी फ्रेश मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून खंय तरी काल आमी आमची मिटींग आपयल्ली फॉमेंतो. तेन्ना आमचे राजू कुमारा कडेन फॉमेंतोच्या मॅनेजरा कडेन मिटींग जाली. थंय ताणें सगळे आमी मुद्दे उपस्थित केल्ले ते मुद्दे ताणें मॅक्झिमम ताणें मान्य केल्ले आसा. तेन्ना खंय तरी आमचो रेटी 20 रुपयाचो चिल्लर असो दिता म्हणल्यार 12 किलोमिटर सुमार आनी डिझल मार्केट रेट. आनी आज हांगा मिटींग जाली तेन्ना मॅक्झिमम असो सपोर्ट आसा की काम स्टार्ट करचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. पण तुका तेन्ना आमी मेजॉरिटीन लोकांक जाय तेन्ना हांगा परिस्थिती बिकट आसा. कितली वर्सांनी 12-14 वर्सांनी खंय तरी एक्सकावेटींग मायनींग म्हणटा तें स्टार्ट जाता. तेन्ना हें मायनींग स्टार्ट जाता तेन्ना आमी म्हजेंय म्हणटा तशें की सगळ्यांनी एकट्यान सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लें. कारण खंय तरी एक स्टार्ट जाता मागीर दुसरी स्टार्ट जाता दुसऱ्या तिसरी स्टार्ट जातलें तेन्ना खंय तरी हांगा व्हडलो उद्योग वाडटलो लोकांचे पोटां भरतली सगळें मार्केट चलतलो तेन्ना सगळ्याक गरज आशिल्ली. जाल्यार खंय तरी हे ट्रान्सपोर्ट बिरेस्ताराच्यान ताणें आमकां सांगलें डॉक्युमेंट हाडून दी आनी हो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जाता. तेन्ना मॅजॉरिटीन आमी सगळ्यांनी येस म्हणिल्लें आसा आनी हो ट्रान्सपोर्ट आमी बिरेस्ताराच्यान स्टार्ट करता. लयराई देवीचे जात्रेची तयारीची तालीम म्हणून येता ते 18 तारखेक शिरगांवा मॉक ड्रील करतले. तशें उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी स्पश्ट केला. जिल्लोधिकाऱ्यान मंगळारा शिरगांवच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर शिरगांव वचून जात्रेच्या तयारेचो आढावा घेतलो. लयराई देवीची जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या शिरगांवां जात्रेची तयारी नेटान सुरू आसा. मंगळारा उत्तर गोंयचे उपजिल्लो अधिकारी अंकीत यादव हाणें हेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यां सयत शिरगांवां वचून तयारेची पळोवणी करून आढावो घेतलो. उपजिल्लो अधिकारी मामलेदार पुलीस अधीक्षक उप अधीक्षका सयत भलायकी आनी हेर वेगवेगळे सरकारी खात्याचे अधिकारी आनी देवस्थान समितीचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. That is also not permitted because if on the main stretch when public is going and devotees are going, if they stop, then that can hamper the flow of the public. So it can eventually cause a problem. So at this time we don't want to take any risk. How many shops are allowed till now? That I have issued an order. That order has come in the news also. Specific numbers and layout is there. I can give a copy also separately. Took a review of the preparations and we have planned a mock trial on 18th at the night time only.
to review all the arrangements, whether it is CCTV, PA system, zonal segregation, movement, and continuously from the past 3-4 months, district administration along with police department and all the departments, PWD, electricity, everyone, including the managing committee, we have been working for this. And on 18th, we will have a full-fledged mock trial. Shops will be permitted. Shops already put under Disaster Management Act. A layout has been made, and in consultation with all the departments, and that has for first day as well as for the second day, that layout has already been finalized. And beyond that, we will not permit any of the shops because it is the clear direction of the Home Department as well as in various under Disaster Management also I have issued orders. So beyond the permissible area, we will not permit, considering to ensure that there is no interruption in the movement of the devotees. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मोला पंचायत वाठारांतल्या सर्वे नंबर 24 फाटल्या कांय दिसांसावन व्हडा प्रमाणात झाडां कातरप सुरू आशिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. झाडां मुळां सकट हुमटून काडिल्ल्यान पर्यावरणाचें लुकसाण जालां. ह्या सुवातेर खंयचो प्रकल्प येवपाचो आसा हे विशीं थळाव्या लोकां मदीं हुस्को निर्माण जाला. हे विशीं स्पश्ट म्हायती मेळूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या मदीं आरती परती चर्चा सुरू आसा. हातूंत संबंदीत प्रशासनान लक्ष घालचें म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. पळयात. गवळीवाडा हांगा हांवें व्हिडिओ पळयल्लो. अगरवाल ह्या व्यक्तीचो तो प्लॉट आसा आनी त्यांनी काही परमिशन बी घेनासतना झाडां कापपाचें काम जे केल्लें आसा. हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता बेगींतल्या बेगीन चवकशी करची आनी तेजेर तोडगा काडचो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितली अशी झाडां मारल्याचे कळटा थंय सध्या पळयल्यार ते व्हिडिओचेर पळयल्यार तेणी पूर्ण साफ केल्लें आहा. हे परमिशन घेनासतना हे करप योग्य न्ही. पण ऑफिसर आसात न्ही फॉरेस्टाचे, त्यांची जबाबदारी न्ही जबाबदारी त्यांनी वॉच करप, तेजेर लक्ष दिवप ही त्यांची जबाबदारी डिपार्टमेंटाची, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची. आणि तेंचे कडेन मागता बेगींतल्या बेगीन सायड इन्स्पेक्शन करून तेजेर चवकशी करची. आमी मोले पंचायत क्षेत्र आसा ज्या जाग्यार सर्वे नंबर 24 आसा. म्हाजे फाटल्यान तुमी पळयता की ह्या सर्वे नंबरान मोठ्या प्रमाणात अशी वनराय जाली की घनदाट जंगल आहलें. पूण आज खंयची मान्यता घेनासतना तेंच्यांनी ते जंगल काबार केल्ले आसा. भितर जवळ जवळ 1000 वयर झाडां मारलेली आसा. सपन तरेन ग्रावंड जाल्लो आसा. अशे तरेन हांगा जे हो प्रकल्पा विरुद्ध हे झाडां मारलेली आसा. पूण हो प्रकल्प नेमको कसलो प्रकल्प येता आनी कोण हाडटा हेजे विशयी पंचायतीक कांयच खबर ना. हे संदर्भात जेन्ना आमी सरपंचाक विचारले, सरपंच बाला आपल्याक कांयच खबर ना. तेणी कोणी फक्त एनओसी मागलेली उदकाक आनी घराक. त्या संदर्भात आमी ती एनओसी तांकां दिल्ली आसा. पूण हो जो प्रकल्प कितें येता तो आमकां कांयच आयडिया ना अशें तेणी सांगलेलें आसा. तुमी पळयता की जी हांगा सर्वे नंबर 24 अशी घनदाट जंगल दिसतालें. पयलीं गुगल काडटा पयलींचो फोटो जाल्यार ते जंगल. पूण आतां पळयत जाल्यार जवळ जवळ व्हडले 2 क्रिकेट मैदान जातलो असो ग्रावंड तयार केल्लो आसा. कोणाच्या आशिर्वादान हें चलता, कोणाचो राजकीय पाठिंबा आसा हेजे कांयच कोणाक कांय खबर ना. ज्या विशयी विचारले की पंचायतीन हेच्या संदर्भात तुमकां कितें कळीत केल्या काय म्हणून सरपंचान सांगलें आमकां कांय कळीत केलें ना. आनी अशे तरेन हो जो प्रकल्प आसा तो हांगा कसलो तरी प्रकल्प हांगा येवपाचो आसा अशें लोक म्हणटा. पूण स्थानीक लोक जे आसा ते हांगा बोवाळ मारता की आजून मेरेन हांगा लोकांक कांयच खबर ना म्हणून. तेन्ना ह्या विशयी प्रशासनान हेजी सखोल चवकशी करची अशी मागणी करता. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.